नमस्कार. दिवाळीच्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या कार्यक्रमाचें आमी नांव दवरलां तें अक्षरदीप, कारण दिवाळी हो दिव्यांचो उत्सव आनी दिवाळीच्या टायमार जी एक गजाल आमच्या हाता येवन पडटा आनी जाची आमी आतुरतेन वाट पळयतात तें म्हळ्यार तुमी जशें पळयलां सुरवातेकच तें दिवाळी अंक. आनी ह्या दिवाळी अंकाच्या निमित्तान विचारमंथन जाता, एंटरटेनमेंट जाता आनी खंय तरी दर वर्साक हे आपले दर वर्साची दिवाळी अंक घेवन ते संग्रहाक दवरपाची एक रुचय लागता. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर ह्या विशयाचेर भासाभास करपा खातीर. आमी सगळे गजालींचो आढावो घेतले आनी त्या खातीर 3 वेगवेगळे मानेस्त हाडल्यात जे ह्या दिवाळी अंक ह्या विशया कडेन तांणी 3 वेगवेगळे दृश्टिकोनांतल्यान ते हँडल केल्ले आसात. पयलीं आसात म्हजे बरोबर ते म्हळ्यार पणजेच्या फामाद सारके वर्षा बूक स्टॉलाचे धनी वाबनबाब घाटे, जाणी म्हाका दिसता फाटली कितल्योश्योच पिळग्यो तांचे कडेन दिवाळी अंक घेतात आनी प्रत्येकाची अभिरुची आनी प्रत्येकाचो ट्रेंड तांच्या की बरो आमकां कोण सांगपाक शकचो ना. दुसरे आसात म्हजे बरोबर साहित्यीक समीक्षक आनी जाणी फक्त बरयलें ना तर बरोवपी घडयले ते डॉक्टर सोमनाथ कोमरपंत सर. स्वागत तुमचें. आनी तांच्या की बरी दिसना म्हाका इतले फाटली एक 30-40 वर्साच्या दिवाळी अंकाची कोणी समीक्षा करपाक शकतलो. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर दैनीक हेराल्डाचे संपादक आनी तांणी महाराष्ट्र टायम्स धरून गोंयाक गोमंतक मेरेन दिवाळी अंक काडपाची पुराय प्रक्रिया पळयल्या. ती काडटना कितले हाल सोंसचे पडटात ते पळयला आनी लास्टाक तो वाचकांच्या हातांक दितगीर जो आनंद मेळटा ताचोय अनुभव जातला. ते संजय बाब ढवळीकर सर, स्वागत तुमचें. बडें, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. एक तर फाटली एक 1973 कारण 2013 भितर आसा आमी, 1973, 1993 आनी 2013 अशे जर एक 3 टप्पे घेतले आनी 3 पिळगी घेतल्यो, तुमकां कितें बदल जाल्लो दिसता ह्या एकूण व्यवसाया भितर आनी दिवाळी अंकाच्या एकूण रचने भितर? आता दिवाळी अंकाची विक्री जी आसा ती साधारण बऱ्याच हितून विषय पळोवन अशी जाल्ली आसता. सुरवातीक चित्रकार मुळगांवकर आनी चित्रकार दलाल यांचे 2 बरेच प्रसिद्ध अंक आसले, रत्नप्रभा आनी दिपावली, जे त्यांच्या चित्रा खातीरूच खपताले, ज्याचे आमचे कडेन बुकींग जाताले. पूण पयलीं तुमी बुकींग घेताले. पूण कालमाना प्रमाण ते दोनूय अंक म्हणजे एक अंक बंदूच पडलो मुळगांवकर नंतर. दिपावली दुसऱ्यान टेक ओवर केलो आनी तेचो थोडोसो कन्सेप्ट बदललो. तो फक्त चित्रापुरतोच उरलो ना, तर तातूंत साहित्य, दीर्घलेख ह्याचे हे एक जाले पयलीं 73 पयले. 73 पासून सादारण विनोदी अंक, मागीर चित्रपट, मागीर विनोदी चित्रपट, रहस्यकथा. त्याच्या नंतर एक कन्सेप्ट आयलो तो पाकक्रिया. चडशे बायलां खातीर चटपटीत किंवा रुची पालट किंवा पाकसिद्धी असे जे अंक येतात ते. पूण विक्री जाता कन्सिस्टंटली जे ह्या पुराय कालखंडा भितर 3 पिळग्यांमध्ये लोकप्रिय उरले आनी अजूनय लोकप्रिय आसा. अशे आवाज, जत्रा, माहेर लेडीज अंक किंवा धनुर्धारी भविष्य ज्योतिष विषयक. नंतर आणि सगळ्याच दैनिकाचे आता दिवाळी अंक जे आसात जे दैनिक आसा तो मोस्टली दिवाळी अंक काडटाच, प्लस साप्ताहिक, मासीक आणि त्याच्या व्यतिरिक्त वार्षिक म्हणून. तुमच्या मनाक दर वर्सा कितली दिवाळी अंक येतात? आमच्या एक संख्या सारखी 250 पर्यंत अंक मेळटात. 250 पर्यंत वेगवेगळे अंक असतात. कोमरपंत सर, तुमकां हे ज्यो 3 कालखंड जर पळयले आनी 3 पिळगी जर पळयल्यो, एक समीक्षक म्हणून, साहित्यीक म्हणून आनी तुमच्या हाता सकयल्यान भुरगीं इतली गेल्यात आनी तांणी अशें बरयलां, तांची अभिरुची जर पळयली, तुमकां एक प्रामुख्यान दिशिल्ली बदल कितें? आत्ता वामन बाबान एक म्हत्वाचे प्रश्नाक हात घातलो, तो म्हणजे एक वेळाचे दिनानाथ दलाल आणि रघुवीर मुळगांवकर हांच्या चित्रशैलीचेर प्रेम करपी, दिवाळी अंकाचे लेखन वाचपी एक अभिरुची संपन्न असो एक वर्ग आशिल्लो. म्हणजे तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे ज्ञान आणि मनोरंजन ते सुद्धा एक उच्च अभिरुचीचे आसचे असो एक कल आशिल्लो. पूण दिसाक ह्या मनोरंजनाचो सुद्धा एक जो कल आशिल्लो तो आता करमणुकी कडेन आयलो. कन्सेप्ट कसो कितें म्हणटात? दर्जो कमी जालो काय दर्जो सेम आसा पण एक संदर्भ बदललो, लोकांची अभिरुची बदलली आणि वाचन हो आता एकमेव असो छंद उरलो ना. आमच्या जीवनात अन्य करमणुकीची साधनां आयली आणि दिवाळी अंक म्हणजे एक आता लोकांच्या त्या सांस्कृतिकाची एक गरज अशी उरली ना. ताका ताजो अग्रक्रम बदललो.
ताका लागून हे बदल आमकां सारके दिश्टी सारके पडटा. जाले. दिवाळी अंक आपले काम करीत असत हं. आणीक वाचकांची अभिरुची घडोवप. पण तुमकां हें दिसता की समाजा भितर जे काय बदल घडले, म्हळ्यार जशें हांवें तुमकां म्हणलें की 73तली पिढी ती जयप्रकाश नारायणाच्या आंदोलनांतली, एमर्जन्सी पयली किंवा इंदिरा गांधीचेर आयज पयल्ली पिढी, बरोबर. 91तली पिढी तांणी उदारीकरण पयलें, हय. ओपन इकॉनॉमी पयली ती, आनी आतांची पिढी जी एक बटन दामता आनी तांचे मुखार नॉवेलाची नॉवेल येवन ते वाचपाक शकतात. ह्या पिळगे प्रमाणे दिवाळी अंक बदलले. म्हणजे सांस्कृतिक सामाजिक आणि जो पळय वाङ्मयीन मूल्यांचो पळय बदल जाता न्ही, त्यानुसार लोकांची अभिरुची ही बदलत असता. बदलत असता. ताजी रिफ्लेक्शन दिवाळी अंकां भितर दिवाळी अंकां पडटा. म्हणजे शेवटी कितें असता, हो जो पळय तुमी सांगिल्लो तो कालस्वर आणि साहित्यांतले स्पंदन हाजो एक परस्पर संबंध खंय तरी आसताच. पूण दिवाळी अंकाची जी पळय मूळ धारणा आशिल्ली ती तेजे कडेन म्हणजे जेन्ना लक्ष वता तेन्ना म्हाका दिसता 1901 मासीक मनोरंजन एक सादो अंक काडलो आनी तातूंत एक खाशेले लेख, काही कथा आणि काही कविता दिवन तो अंक काडलो. पूण 1909 खऱ्या अर्थान म्हणजे कारम मित्र म्हणून संपादक आशिल्ले तांणी दिवाळी अंक काडलो. तुमी तो अंक हाडलाय. हय. म्हणजे जवळ जवळ 104 वर्सांची परंपरा ह्या मराठी दिवाळी अंकांक आसा. म्हणजे हो गंगोत्रीचो जो पळय ल्हानसो प्रवाह आशिल्लो ताका आज एक गंगा प्रवाहाचे विशाल रूप आयिल्लें तुमकां दोळ्या मुखार दिसता. म्हणजे हो आनंद आसात, हे नेत्रसूख आसात, पूण केवळ नेत्रसूख आसून चलना, मनाक आल्हाद दिवपी घटना घडपा जाय. समाजात जेन्ना पळय अभिरुची सकयल आयली दिसता तेन्ना मातशें मनाक क्लेश जाता, तेन्ना त्रास जाता. हय. म्हणजे मन घडोवपी ज्ञान मनोरंजनाची पर्वणी म्हणजे दिवाळी. तमसोमा ज्योतिर्गमय रिफ्लेक्ट जावप गरजेचें. आणि मन खंती जाता. ना म्हाका खरेंच सर हाताक धरतना बरें दिसता 1909तलो 104 वर्सां पयलींचो अंक हाताक धरला आनी तुमी सामके मॉडर्न आतां सामके ग्लॉसी पेपर, ग्लॅमरस सामकी मुखपृश्ठां अशें हातूंत भितर काम केलां. महाराष्ट्र टायम्साक केलां, गोमंतकाक केलां. हे सगळ्यो जो प्रक्रिया आसता कटकट अशी दिसली केन्नाय काय ते चर्निंग कशें दिसलें, तातूंतल्यान एक बरें कितें निर्माण जाता? ना, कटकट जावंच शकना. म्हणजे आता कोमरपंत सरान जशें सांगलें की 100हून जास्त वर्सांची परंपरा असलेली हे दिवाळी अंक ही एक चळवळ कशी. म्हणजे आता हांवें सुदैवान महाराष्ट्र टायम्सांनी म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी तेन्ना लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळें की दिवाळी अंकाचें काम कशें सुरू जाता. सादारणपणे मार्च एप्रील म्हयनो आयलो की दिवाळीची याद जावपाक लागता आनी एप्रील मे म्हयन्यान पूर्णपणे तेचें प्लॅनिंग जाल्लें आसता, नियोजन जाल्लें आसता. आनी कशें जाता की एक टीम तातूंतचीच म्हणजे वर्तमानपत्रांत कशें आसता की जे उपसंपादक हे सगळे आसता की त्यांचीच एक टीम करता आनी ते टीम तांचो कोण तरी एक इंचार्ज आसता, अर्थात संपादक व प्रमुख आसता. आनी तांचे मागीर सगळो एक विचार सुरू जाता, तांच्या भितर चर्चा सुरू जाता कितें करचें, ह्या फावटी कशें आसचें. आनी मागीर सगळे चर्चा करून 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 एक ताचो एक साचो तयार जाता. सो हे सगळोच हो एक आनंददायी प्रक्रिया ही. म्हणजे हातूंच्यान खंय कोणाक कटकट दिसता किंवा म्हाका दिसना की जॉय तो सारको. दिवाळी जसो दिवाळीक फोव खावप किंवा दिवे लावप किंवा आकाश दिवे लावप हो एक जॉय. सर एक गजाल सांगात, 2 प्रश्न तुमकां मुद्दाम विचारपाक जाय. पयलो प्रश्न, हे सगळे साहित्य एकठांय करपी आणि नवीन लोक मेळटात काय परत परत दर वर्साक त्याच लोकां म्हऱ्यान वचून तांकांच फोर्स करून बरोवन घेवचें पडटा? ना, म्हाका दोन्ही गोष्टी आसा. त्या काही लोकां पर्यंत वचचेच पडटा कारण तांचे साहित्यच तशें दर्जेदार आसता. उदाहरण हांव मुद्दाम दिवन की रवींद्र पिंगे ललित लेखक आता काही वर्सां पयलीं भायर पडले ते की रवींद्र पिंगेंचो ललित लेख दिवाळी अंकान आसप हे एक असेट. अशे काही कथाकार सुद्धा आसा, पयलींय आसा, पयलींचे आसा, आतांचे सुद्धा आसा. ते आसाच, तो एक वर्ग आसा की तांची कथा, तांचो लेख, तांची कविता घेतल्या शिवाय तुमचो दिवाळी अंक दर्जेदार जायना किंवा पूर्ण जायना. त्याच बरोबर मराठीतल्या अनेक गोंयच्या तशाच महाराष्ट्रातल्या पुण्या मुंबईच्या नाशिकच्या दिवाळी अंक जर पळयत जाल्यार प्रत्येक दिवाळी अंकान काही ना काही नवीन लेखक दिल्ले आसा. पण जेन्ना वर्तमानपत्रांची इतली स्पर्धा जाल्या आनी दर दिसाक पुरवणी येतात, दर दिसाक आमी इतली साहित्य छापतात, कथा छापतात, ललित छापतात, अशी परिस्थिती भितर मागीर वर्सांतल्यान परत एक दिवाळी अंक काडून थंय छापप कितें? दिवाळी अंक एकूच आसता आणि तो दिवाळी अंकच असता. तो दिवाळी अंकच असता आणि तो लोकांक तोच दिवाळी अंकच जाय असता. पुरवणी वर्सभर वेगळी, कितलेय पुरवणी दिली तरी तुम्ही ताका ग्लॉसी दिवाळी काढा, अंकाची सर कसले येवची ना. पुरवणे काढा, दिवाळी अंक तो दिवाळी अंक. आता कालाप्रमाण काही बाबतीत त्याचे महत्व कमी झालं असत किंवा काही जणांक हे तितके महत्व दिसना आसतले किंवा त्याचं स्टोरेज किंवा एक घेऊन दवरपाचो असो एक त्याचो कमी झाला असत शेल्फ लायफ. पण दिवाळी अंकांची संख्या वाढत आसा.
ती काय कमी जावना कितल्योय पुरवणी काढल्यो तरी ताका दिवाळी अंकाची सर येवची ना तुम्ही भाटी बाबाक विचारा ते सांगतले दिवाळी अंक नवीन नवीन येत असता आणि ते घेवपी लोक असता. बरं म्हाका एक गजाल सांगात, जेन्ना आमी 73तलो कालखंड उलयतात तेन्ना अशे खंयचे टॉप 5 दिवाळी अंक आशिल्ले जे तुमचे कडच्यान लोक व्हरताले आणि कित्याक लागून व्हरताले? टॉप 5 म्हटलं जाल्यार एक आवाज दिवाळी अंक जो विनोदी पाटकराचो अंक, अदीक ताका खिडकी चित्राची ती स्पेशलिटी आशिल्ली. त्याच्या खिडकी चित्रा खातीरूच अंक घेणारे असे परत वेगळे आसताले. दुसरो धनुर्धारी जे ज्योतिष विशयक माहिती असलेले ते असे. तेन्ना सुगंध अंक येतालो जो फक्त कथा खातीरूच प्रसिद्ध आसलो. तितून स्टँडर्ड कथा वाचक आसले सुगंधच घेताले, सुगंधा खातीर रावताले. त्याच बरोबर धनुर्धारी जालो. मागीर हे तेन्ना दिपावली आनी हंस नवल मोहिनी, हे हंस एक सिरियस रिडींग सादारण राजकीय लेख ह्या खातीर, किंवा मोहिनी हो आवाजा फाटोफाट विनोदी अंक दुसरो नंबर 2 म्हणणारो मोहिनी. नवल परत रहस्य कथा, म्हणजे रहस्य कथाच न्ही, ताका एक वेगळे सर सांगू शकताले कितें साहित्य ते. सर पण तुम्ही दिसता रहस्य कथा आणि हास्य हे दोन सदां दिवाळे टायमार अशी वाचकांक आकर्षित करपी किंवा लेखकाक बरोवपाक भाग पडपी, काय ताज्या की वयर वचून एक वेगळी साहित्य निर्माण जाता? तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां वामन बाबान सांगिल्ले ते पळय रहस्य कथा आनीक अन्य कथा जे पळय आसा न्ही, गूढ कथा किंवा इतर जो प्रवाह आसा तो आसाच. पूण मराठींत अभिरुची, सत्यकथा, मौज वार्षिक हांणी एक वृत्ती गांभिर्यान एक साहित्याची पोसवण केल्ली आसा. आनीक आत्ताच संजय बाबान सांगिल्ले प्रमाणे तातूंत नामवंत अशा ज्येष्ठतम साहित्यिकांची मांदियाळी जशी दिसता, तशेंच तांचे संपादक नवीन प्रतिभा हेरून तांकां मुद्दाम बरोवपाक प्रवृत्त करतात. मौजेचो एक वार्षिक अंक जर घेतलो तर महाराष्ट्रांतल्या सामके 52-53 कवींची थंय तुमकां हजेरी दिसतली. आनी ज्या कवितेंतल्यान तुमकां फाल्यांच्या मराठी साहित्य विश्वाचे दर्शन घडटा, एक आश्वासक असो सूर तातूंत दिसता आनी अशी कवी मुखार आयिल्ले आसात. आनी एक वेळार अशें आशिल्लें की अभिरुची आनी सत्यकथा हातूंत जे पळय टॉप अशे नामवंत कथाकार दिसताले तांचे कथा संग्रह दिसताले. थंय म्हणजे काही वेळार गंगाधर गाडगीळ आनी व्यंकटेश माडगूळकर हांकां सुद्दां बक्षिसां अशी जॉयंटली मेळिल्ली आसात. म्हणजे तेन्ना ती पारितोषिकां हे ताजें आमीश नासता, ते प्रलोभन नासता, तर ती एक निकोप स्पर्धा आसता. प्रतिभावंतांची थंय एक ती थंय हें लागप म्हणजे हिरिरीन बरोवप हो सुद्दां एक सुखद आनंद आसता. आनी तातूंतल्यान साहित्याचो प्रवाह मुखार आयिल्लो. पण तुमगे दिसता 73च्या काळा भितर ह्या साहित्याचो केंद्रबिंदू कितें आशिल्लो? 73 पळय आसा न्ही, 70चे दशक म्हणा तुमी, ताजे नंतर तुमी जो पळय सांगा राजकीय आनी सामाजीक पळय बदल जाता न्ही, तो बदल आसा. पूण तरी सुद्दां साहित्या कडेन गंभीर नदरेन पळोवपी एक वाचक वर्ग आसाच न्ही. म्हणजे काही व्यक्तिचित्र काही लोकांच्याच हातूंतल्यान लिखाणांतल्यान वाचप. आतां केन्ना केन्नाय तुमी म्हणटा तशें पु ल देशपांडे अशें विनोदान विचारताले दिवाळी अंकांची एकदां मोसम सुरू जाला की प्रतिभावंतांना पंख काव फुटतात. ते तसो प्रश्न नासता. निसर्गाक जशे बाकीच्या पक्षांक जशे पंख फुटतात तशे मनशाक सुद्दां पंख फुटतात. कारण सृजन हो मनशाचो धर्म आणि हो सृजनाचो काळ जो पळय आसता हें सृजन जे पळय प्रकट जाता आनी ताजो हव्यास हो मनशां आसतात. दिवाळी अंक तांकां संदी दिता, तातले सारको प्लॅटफॉर्म तयार जाता. सर तुमी जेन्ना हें पळयतात तेन्ना कितली बॅलन्सिंग करची पडटा आयच्या काळा भितर एडवर्टायझींग आनी दिवाळी अंक? कारण म्हाका दिसता की कितली जेन्ना चकचकीत दिवाळी अंक काडटात तेन्ना ताजे प्रिंटिंगाचो कॉस्टूच भरमसाट आसतलो आनी तो काय आमी वाचका कडच्यान वसूल करपाक शकनात. सो आमकां तांकां 100 रुपया किंवा 120 रुपया भितर किंवा 200 रुपया भितर मॅक्झिमम अंक दिवचो पडटलो. अशी परिस्थिती भितर हें बॅलन्सिंग करप कितली सोंपी जाता आनी वाचकांचो त्या प्रमाणे प्रतिसाद मेळटा की लास्टाक एक भरपूर लोकांनी जर घेतलो जाल्यार एक समाधान मेळटा. एक 4 पयशे कमी आयले आतां पूण इतली लोकां हाताक अंक पावलो म्हणून तें समाधान तरी मेळटा.